दीस शुक्रार सप्टेंबराची 19 तारीख 2025. पयलें वाचप सा पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 6 वोळ 2 तावन 12 पर्यंत. भोव मोगाच्या पुता, तर ह्यो सर संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवन मानून घेना तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेनारिकन घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटे दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसर, मनस्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आनी काबार जायनातली न्याय झगडीं उपजतात. हे सगळे आपले गिन्यान थाऱ्यार नातल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. धर्म पाळच्यांत परती ग्रेस्त काय आसा हवय, पूण तृप्ती जोडिल्ल्यांक मात्र ही ग्रेस्त काय लाभता. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरून वचना. तर खावंकू, जेवंकू, न्हेसोवंकू, पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशीच सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्याक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडटात. कित्याक तोडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरून गेल्यात आनी आपलीं काळजां सबार कश्टान दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर. नितीसो, भक्तीसो, विश्वासपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणेकायेचो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोड घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 49 6-7, 8-10, 17-18 आनी 19-20. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. वायटा विघ्ना वेळा दुस्मनांनी कपटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेदना हांवें भियेजय कित्याक. ते आपलो विश्वास दोडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तिवंत म्हूण हंकारान भरल्यात. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साथ दिना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यांनी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यारय बेश्टें. फोंडाक वेतलो तो वेतलोच. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. पेल्याची ग्रेस्त काय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सडपड नाका. तो मेलो तेदना तो कांयच व्हरून वेसोना. ताणें जोडिल्ली कीर्त ताचे सवें फोंडांत देंवची ना. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. आपली जिणी आपणे सार्थक केली आनी आपणें बरें केल्लें म्हणून लोक म्हाका फुगारतलो अशें तो चिंतलो. तरी पुर्वजांच्या जम्यान तो मेळटलो आनी तांचे बराबर काळोखान जीवन सारतलो. श्लोक आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. उद्गार आलेलुया आलेलुया. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गा राजाची घूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वोळ 1-3 पर्यंत. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पॉयंट करून गेलो. 12 जण शिस्ताचे संगता आसले. देवसरांचे उपाद्र तावन सोडयलेलो आनी पिडेशिड्यांतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगता आसल्यो.
7 देवसारातावन सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी, खुजा नांवाच्या हेरोदेच्या कारभाऱ्याची बायल जुआन, सुजान्ना आनी हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या मिसावा वेळार ताच्या संगता 12 जाण शीस आशिल्ले मात्र न्ही, साबार स्त्रियांनी ताका ताच्या मिसावा वेळार सांगात दिल्लो. त्या साबार स्त्रियां पैकी मोरी पयल्ली. जेजूचे आवय मोरयेन जेजूक काना शारांत ताचें पयलें आजाप करूंक उत्तेजन दिल्लें. दुसऱ्यान जेजूक मोरी आनी मार्ता नांवाच्यो 2 स्त्रियो सडीत लागशिल्लीं जावन आशिल्लीं. सुवार्तेंत दादल्याच्या सडीत जावन स्त्रियांचो पात्र विशेश आसा, कित्याक तीं तांच्या बऱ्या आनी दयाळ्याच्या करण्या वरवीं आदर्श आनी मेल फांक्त जावंक पावल्यान. मार्ता सरबराय करच्यान, मोरी जेजूच्या पांया तळा बसून ध्यान करच्यान. मगदलाची मोरी तिच्या मोगा खातीर, कानानगान स्त्री आनी रक्तस्रावाचे पिडेंत कश्टायल्ली स्त्री तांच्या भावार्था खातीर, दुर्बळी विधव तिच्या उदारपणा खातीर, समारियाची स्त्री तिच्या पातयेण्या खातीर, प्रद्वरान सांपडलेली स्त्री तिका अनभोग जाल्ले दैवीक कृपे खातीर आनी हांचे प्रास सडीत जावन जेजूच्या मिसावा वेळार महान वर्ती आनी पवित्र म्हूण लेखली जेजूची आवय मोरी.